फाटल्या वर्सा शिरगांवा श्री लयराई देवीच्या जात्रेवेळार जाल्ल्या खेटाखेटीत 6 भक्तांक मरण आयिल्लें आनी 17 परस चड जखमी जाल्ले। ह्या घडणुके उपरांत फॅक्ट फायंडींग कमिटीन देवस्थान समितीक थेट जापसालदार धरिल्ले। ह्या अहवालाच्या आदाराचेर 10 जून 2025 ह्या दिसा थळाव्यांनी दिवचलच्या मामलेदाराकडे कागाळ दाखल करून समिती बरखास्त करपाची मागणी केली। मात 9 म्हयन्यां उपरांत लेगीत निर्णय घेवंक नाशिल्ल्यान न्यायालयान नाराजी उक्तायली। देखून आता सरकारान 4 सप्तकां भितर हे विशीं निर्णय घेवपाचें आश्वासन दिलां। तशेंच जात्रेच्या फाटभुंयेर भक्तांच्या सुरक्षे खातीर सरकारान उच्च न्यायालयात सेफ्टी ब्लूप्रिंट सादर केला। सरकाराचो सुरक्षा आराखडो। उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान सादर केल्ल्या प्रतिज्ञापत्रा प्रमाण 21 एप्रिलाक जावपी जात्रे खातीर ही पावलां उखल्ल्यात। पुराय देवळाच्या वाठारांत आनी मुखेल रस्त्याचेर CCTV लायल्यात। संयुक्त कमांड सेंटर सुरू करतले। भक्तांच्या हालचाली खातीर एक खाशेली वाट निश्चित केल्या। देवूळ ते तळये मेरेन स्टॉल्स घालपाक बंदी घातल्या। पुलीस, भौशीक बांदकाम, वीज आनी भलायकी खाते हांचो आस्पाव आशिल्लो संयुक्त कार्यदळ तैनात केला। धोंड भक्तां खातीर शिस्त आनी प्रोटोकॉल हांचे विशीं खाशेल्या प्रशिक्षण सत्रांचें आयोजन केलां। मजगतीं देवस्थान नेमाच्या कलम 44 प्रमाण सद्याची समिती बरखास्त करची काय ना हो निर्णय सरकार घेतलो। सरकारान समितीचेर कारवाय केली जाल्यार जात्रे पयलीं शिरगांव देवस्थानाचो कारभार प्रशासनाच्या हातांत वचपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें कळटा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।